ब्रेस्तारा म्हापसा नगरपालिकेचे अध्यक्ष शुभांगी वांयगणकरान म्हापसा मार्केटाचे इन्स्पेक्शन केले। इन्स्पेक्शना वेळार तिणें म्हापशेच्या पारंपारीक बाजारकारांक जाता तितले बेगीन शेडी घालून दिवपाचें उतर दिलां। सध्या गोंयांत पावसान नेटान हजेरी लायल्या। ह्या बोवाळांत सगळीं सरकारी भौशीक कामां अर्दकुटी उरल्यात। म्हापसा नगरपालिकेचे अध्यक्ष शुभांगी वांयगणकरान मातयेचीं आयदनां करप्यांक शेडी आनी गेट घालून दिवपाचें उतर दिलें। जाल्यार जिसुडा अंतर्गत जे 20 कोटी सरकाराक मेळटले तातूंतले 10 कोटी तरी पालिका मेळोवन घेतली, जाका लागून काम आनी बरे तरेन जातलें अशेंय तिणें सांगलें। आयकात। तेंच्यांनी पत्रे म्हणजे कशें हे 15 वर्सां पयलींचे स्ट्रक्चर आनी कितले जालेले ते पत्रे उदक पडले कितें जालें कलमेतले आनी बुराक पडलेले कितें हें जातलें, पूण 15 वर्सां पयलीं तांकां म्युनिसिपालिटीन करून दिलें। आतां तेंचे प्रॉब्लम कितें आसा की परत गळटा बी म्हणटात। सो आतां आमी त्या खातीर इन्स्पेक्शनाक येयल्ली, कारण तेंचें कितें म्हणणें आसलें की एप्लिकेशन तेंच्यांनी दिलां, पूण आमच्या टर्नाक तरी आमकां आतां 28 वर्स जातलें, आमच्या टर्नाक तें एप्लिकेशन पावूंक ना। समज ती कितें म्हणटा की लॉकडावनाच्या पयलीं केन्ना तरी तेंच्यांनी दिल्लें, तें आतां एप्लिकेशन पळयता आनी तेंच्यांनी कितें घातलां तें पळयता आनी त्या प्रमाणे तांकां काम बेगीन दिवपाचें पळयता, कारण आतां पावसू आसा, जितले बेगीन आनी सोंपें आनी बऱ्या रितीन जाता तें आमी पळयता। जी सुडांतल्यान जे पर्रीकारान म्हटलेलें तेन्ना की 20 कोटी सुमार आपूण सँक्शन करता अशें म्हणून आनी इस्टिमेटूय केलो 20 कोटीचो, पूण आमी आतांच गेल्या मिटिंगेर रेजोल्युशन घेतलें आसा की जी सुडा मार्फत 10 कोटी तरी आमकां दिवचे म्हणून, जेणे करून आमी कामां सुरू करपाचें ल्हान ल्हान। त्या प्रमाणे मागीर ते जेन्ना 10 कोटी जर आमकां मेळ्ळे जायत जाल्यार ते आनी प्लस जातलें आमकां आनी बरें काम जावं शकता, बरी शेड घालूं शकता। म्हापसा मार्केटाच्या इन्स्पेक्शना वेळार पारंपारीक बाजारकारांक कुशीक वणत आनी पावसांत भरपी उदकाची समस्या तडीक लावपाचें उतर उपनगराध्यक्ष शेखर बेणकारान दिलें। आयकात। आतां सांगपाचें म्हणजे एक गोश्ट तुमी आतां तेणी म्हाका सांगलें फुडल्यान उदकाच्या संदर्भात आतां एमाक आपयलां हांवें आनी ऑलरेडी मॅक्झिमम डिसॅलिटी आमच्या मार्केटांतले 85% 90% जालें म्हणल्यार जाता। तरी आसतना हांवें एमाक आतां पळोवंक लायतलो की उदक खंयच्यान कित्याक लागून पास जायना तें एक जालें। सेकंड थिंग तेंचो हो विशय की बरोबर आसा ते कितें म्हणटात पळय कितें सरावंडींग जे पळय आसा एरिया कवर्ड ना बरोबर प्रॉपर हितून, म्हणजे ती म्हणटा की एक सादारण दोन एक 1.5 मिटराची सुमार तांकां जर भिंत पासून जर मेळत जेणे करून सुणी भितर येवची ना, जांक सपोर्टिंगाक बरें पडटलें। मातयेचे जे पळय तेंच्यो त्यो हे वस्तू आसा, कारण एक वस्त सकयल पडप म्हणजे ती फुटप खूब लॉस जावप तांकां, सो तें बरें पडटलें। फाटलीं कितलींशींच वर्सां म्हापशेच्या बाजाराचे दुरुस्तीचें काम जावंक नाशिल्ले पत्रे सुद्दां पावसांत गळटात, जाका लागून पारंपारीक वेवसायिकांक त्रास जातात। आयकात तांचे उत्फुरके। पॉलिथीन कितें मातशें आमकां हें बांदून कितें दीत जाल्यार सेफ्टी, म्हणजे फाल्यां सुणी प्रॉब्लम करिना जावचे जाल्यार आमचें बरें जातलें। पावसाच्या दिसांनी कशें आसता हांगा? सगळें म्हाका उदक येता भितर, कांयच म्हाका एवरी इयर हांव स्पेंड करता कापेती, अशें कितले कापेती तुटता हांगा वाऱ्यान, सगळें कितले हें जाता, म्हाका लॉस जाता। आतां लास्ट टायम पत्रो गेलो तोय बी हांवेंनूच घातलो, घालता म्हणून सांगलें म्हाका, तेंच्यांनी म्हणलें आमच्या कडेन फायनान्स ना, सो हांवेंनूच मागीर स्पेंड केले म्हाजे पयशे, कित्याक म्हाका आतां पावस येयलो, फाल्यां म्हाका कोण हें करचो नासलो। पावसान लोकांक येवपाक बरें पडटा, हांगा सगळें उदक भरता, फुडल्यान फूल हांगा उदक भरता, आमकां गिरायक येतना मागीर। कोणें सांगलें तुमकां फायनान्स ना म्हणून? हांव म्युनिसिपालिटीन सांगून येयलें, ते म्हणूंक लागले फायनान्स ना म्हणून लागले, म्युनिसिपालिटी कडेन फायनान्स ना म्हणूंक लागले, तुमी घाला म्हणूंक लागले म्हाका पत्रो, जाय जाल्यार आमी तुका हें करता घालून दिता, तूं हें स्पेंड कर म्हणूंक लागले म्हाका पत्रे। गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान संदीप कामुलकार।